नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. 30 कुसगांवां बापायचो खून करून पुतान केली आत्महत्या. बुधवार सांजेची घडणूक. पुलिशेन केलो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची सरकारान करची न्यायालयीन चौकशी. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि परवरीम वेलफेअर फाउंडेशनाची मागणी. बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवपी रॅकेटाचेर गुन्यांव फाट्याची कारवाय. 5 जाणांक केली अटक. मुखेल आरोपीचो सोद आसा सुरू. अंदूचो सनबर्न धारगळे. बुक माय शो वेबसायटीचेर नेटान जायरात सुरू आसा. पूण आमदार प्रवीण आर्लेकारा सयत पेडणेकारांचो सनबर्नाक विरोध. सनबर्न दुसरे कडेन व्हरू ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार दिल्या शिटकावणी. पिळगांवां खंडमालाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. थळावे आक्रमक. वेदांता मायनिंग एसओपी पाळी नासतना करता खंडमालांची येरादारी. थळाव्या लोकांचो आरोप. कुचेले कमनीदाद जमनीचेर घरां बांदपाक परवानगी दिवपी कमनीदाद अधिकाऱ्यांचेरूय जातली कारवाय. बेकायदेशीर घरां बांदप्याकूय न्यायालया कडल्यान मेळची ना थाकाय, सांगता एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम. आता पळयात खबरो विस्तारान. 30 कुसगांवां ताकवाडो वाठारांत चल्यान बापायचो खून करून आपूण स्वताय आत्महत्या केल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. कुसगांव सिद्धेश्वर नगर टाकेवाडा हांगा आज बापूय आनी पूत हांची दोगांचे मदीं कितें तरी जालें खबर ना काय, पूण बापायची मर्डर जाल्ली आसा आनी पूत जो आसा तो प्रमोद हेणी गळफास लावन आत्महत्या केल्ली आसली. जेन्ना ही गजाल त्या घरान फक्त दोगांच रावताले आनी चली लग्न करून दिल्ली. जेन्ना ही गजाल जेन्ना चली आयली ते घराक तेन्ना ही गजाल उगडकीस आयली. जे बापायचें नांव आसा तो बलिराम, तो उसगांव गुरुदास प्रभू जो आसा तेंगेर कामां आशिल्लो अशें म्हणून गांवच्या लोकांनी म्हायती दिली. लोडर म्हणून कामां आशिल्लो आनी चलो खंय आसा खबर ना. पूण जेन्ना ही घटना घडली आनी पुलिसींक जेन्ना फोंडा पुलिसींक हाची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना फोंडा पुलीस घटनास्थळी गेले जाल्यार गजाल खरीच गजाल घडलेली आसलेली की बापूय मेल्लो अवस्थेंत जाल्यार तो गळफास लायल्लो अवस्थेंत आसलेलो. सद्याक हांगा फॉरेन्सीक टीम जी आहा ती पावल्ली आसा आनी अजून मेरेन तरी तेंची बॉडी थंयच आसा आनी इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा. जेन्ना ही बॉडी इन्व्हेस्टिगेट जातकीर ती बॉडी हांगा मडगांव हॉस्पिटल येवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडटले अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ केडेकर. आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री निवळ आसत जाल्यार तांणी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी आता नेट धरपाक लागल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि परवरीम वेलफेअर फाउंडेशनानूय न्यायालयीन चौकशीची मागणी केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता नवी नावां फुडें येवपाक लागल्या. ह्याच प्रकरणात मंगळारा अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली पदाधिकारी आशिल्ल्याचे कळटकीर विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडिल्लो. दुसरे वटेन भाजपान पत्रकार परिशद घेत श्रुतीचो भाजपाकडेन संबंध नाशिल्ल्याचे स्पश्टीकरण दिले. पूण आयज आम आदमी पार्टीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केली. सरकारातले लोकूच भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेररूय हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून आज जेन्ना ऑफिस बेररांची नांवां येता, आज जेन्ना ऑफिस बेरर अरेस्ट जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बॅकडेटेड रेजिग्नेशनां सांगता आनी सांगता ना ते पार्टी सोडली. ते श्रुती म्हणटा ताणें म्हणटा ते म्हयनेभर पार्टी सोडिल्ली. केक खावयला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी ताजो केक कापला, खावयला, खाला आनी आतां म्हणटा ती आमची कोणूच न्ही. भारतीय जनता पार्टीचे आनी जे मडगांवचे जे अरेस्ट जाल्ले ते म्हणटा ताका आमी काडलो म्हणून एक्शन घेतली म्हणून. आतां नवीं नांवां भितर सरल्या, भायर सरता, ऑडियो भायर सरल्या, खूब कितें आसा जे पॉयंट आउट करता की भारतीय जनता पार्टीचे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. बीजेपी सरकाराचो एक स्लोगन आसा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. पण आयज परिस्थिती गोंयांत कितें जाल्या, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे मजा करेंगे. हे ब्रोकराचें सरकार, ह्या चीफ ब्रोकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक कसलोच नैतीक अधिकार उरूंक ना. फुडें नारी शक्तीक जे फुडें प्रमोट करता ते नारी शक्तीच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली नारी आसा म्हणून हें सगळें घडटा. नाल्यार पुजा नायका असले एक्यूज चीफ मिनिस्टरच्या घरा वचून कितें करताले? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. देर इज अ डाउट देट
म्हणून ज्युडिशियल इन्क्वायरी, वी आर आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या चौकशीची मागणी केल्या. ते भायर 2019 ते 2024 मजगती जाल्ल्या नोकर भरतेचेर श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आलोक शर्मान केल्या. जो इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ हैं. ऑडियो क्लिप्स भी आ रही हैं. हमारी सीधी सीधी मांग है कि एक व्हाइट पेपर आए 2019 के बाद कौन कौन सी रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट पर हुई, कौन कौन सी एक्सटेंशन हुई. मोदी साहब की स्टाइल में काम कर रहे हैं. ये भी एक एक अधिकारी को कई कई एक्सटेंशन देते हैं. एक चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको 3-3 एक्सटेंशन मिल चुकी. पूरा मोदी स्टाइल में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और व्यापम स्टाइल में घटनाएं घट रही हैं. व्हाइट पेपर आए 2019 से लेकर 2024 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, क्या क्या प्रोसेस रहा है उनका, कब कब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट रहा है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा, एग्जाम की डेट क्या रही, इंटरव्यू की डेट क्या रही, पूरा सार्वजनिक होना चाहिए. एक व्हाइट पेपर आना चाहिए. दूसरा, हाई पावर्ड कमेटी जो इंक्वायरी कमीशन है स्टेट का, उसके अधीन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तत्वाधान में इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए. जाल्यार काल आमी स्टेटमेंट पळयलो बीजेपीचो, ते म्हणटा की ते आमचे मेंबरूच न्ही. आता फोटो ताजी केक कातरता कोण? कॅबिनेट मिनिस्टर. ताजे फोटो आहा तुमचे सगळ्या हाजेर, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे ते मेंबर म्हणून. तो आमचा आमचे मेंबरूच एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून, और कितें रिजायन जालें वॉटेवर. आता 4-5 लाख तुम्ही जी मेंबरशिप केल्या बीजेपी म्हणून सांगता, तातून ते मेंबर असा काय ना, हाजेर क्लॅरिटी दिया. आणि तो एकटेच नाही, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला, तोय तुमचो कार्यकर्ता. आणि कोण कुर्तरीचे आणि कोण नुवेचे आसा, खूप जाण आहा. आणि कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा, ताजे आमी बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला. नोकर भरती आयोगावरवीच सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्ले. पूण मडगांव नोकर भरती आयोगाक कुशीक दवरून पालिकेत नोकर भरती केल्या. हाचेर मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून प्रभव नायकान मागणी केल्या. आणि तांच्यांनी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर टू मेंटेन ट्रान्सपरन्सी आनी हे स्कॅम जावचे न्ही. सीएमानी हालींच सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यानूच सगळे जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते, टू प्रिव्हेंट जॉब स्कॅम्स आनी टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी जॉब्स मेरिटाचेर मेळचे म्हणून सगळे, आनी कोणा कडेन इनजस्टीस जावची न्ही. पुणून आनी तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें की जे जॉब्स आसा ते पयशे दिवन मेळना म्हणून गोंयांत, पयशे दिले म्हणून मेळपाना म्हणून. सो म्हाका तांकां नरेंद्र सावयकराक आनी सीएमाक विचारपाक जाय, तांचो मडगांव जे रिक्रुटमेंट सद्या चालू आसा, जे जॉब्स वेकन्सीज आयल्या म्युनिसिपालिटीन 13 वेकन्सीज आयल्या, तातूंतले 11 LDCचे पोस्ट आसा. ताजेर तांच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून पळय तो डायरेक्ट एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला, ताजेर तांचो कितें स्टँड आसा हें म्हाका पयलीं तांचे कडल्यान जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नोकरी भानगडीच्या प्रकरणाचो आवाठ वाढत असा. नोकरी प्लॉट दिवपाच्या नावान नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणात मंगळारा भाटलेच्या एका नागरिकाक पणजे पोलिसांनी अटक केली. पळयात नेमके कितें प्रकरण ते. गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अधिकृत अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून गृहमंडळाचो प्लॉट तशेंच लेखा खात्यान सरकारी नोकरी दिवपाचे हायज दाखोवन नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात भाटले पणजेच्या मोहम्मद सादिक शेख हाका पणजे पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुन्यांवा खाला अटक केल्या. विशेष म्हणल्यार दुबावितान फिर्यादीक खंय बोगस प्लॉट वाटपाची पावती आणि नोकरेचे नेमणूक पत्र लेगीत दिले. हे नोकरे खातीर फिर्यादी कडल्यान 2.20 लाख रुपया रक्कम घेतली. उपरांत दुबावितान दिल्ले भूखंड वाटप पत्र आणि नोकरेचे नेमणूक पत्र बोगस आशिल्ल्याचे कळले. दुबावितान तिची वट्ट 5,50,000ची फसवणूक केली. ही फसवणुकीची घडणूक जुलै 2021 ताळगांवा घडली. या प्रकरणात फिर्यादी नसरीन बानू मजरली हाणे पणजे पुलिशेन मंगळारा कागाळ दाखल केल्या. या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावित आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या.
पुजा नायकाक जिल्लो सत्र न्यायालयात बुधवारा हजर केल्ली. सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्या प्रकरणात पुजा नायक दुबावीत आरोपी आसा. तशेंच श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचोय तिचेर आरोप आसा. सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे मोठ्या प्रमाणात गाजत आसा आणि ह्या खातीर पुजा नायकाक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मांडवा पुलिसांनी पयलीं अटक केल्ली आणि त्याच नंतर ताका कांय दीस ताका रिमांडाचेर मांडवा पुलिसान धरून चवकशी करून तदनंतर ताका बिजोली पुलिसांनी अटक केली. परत जेन्ना श्रीधर सातरकर हेजे बायलेन जेन्ना आपली घोवाक तेणी हांगा प्रवृत्त केला आत्महत्या करपा खातीर म्हणून जेन्ना सांगलें आनी तेन्ना तेजी कंप्लेन हांगा मांडवा पुलिसान घातलेली. त्यानुसार ताका पुजा नायकाक परत अरेस्ट जाल्ली आणि ती सद्याक मांडवा पुलिसान कैदीन हाडलेली. आज जेन्ना तिका न्यायालयान हजर केल्ली आसा ताका न्यायालयान ताका 14 दिसांची जेसी मारलेली आसा आणि हेजी इन्व्हेस्टिगेट जे मुखाल्ली जे आसा ते पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मांडोळच्यान एकनाथ केडेकर. फसवणूक प्रकरणात सध्या पुलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिचे आड फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला. दिवचलच्या शांती कॉलनीत रावपी अशोक पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. चल्याक रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून सांगून यादवान अशोक पाणीग्रहीक 18 लाख रुपयांची तोपी घाली. दिवचलच्या कितल्याशाच लोकांक तेणे तोपी घातिल्ल्यान दिवचले सध्या खवदळ पडला. फसवणूक प्रकरणात सध्या पोलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिची एक भानगड फुडें येवपाक लागल्या. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या प्रिया यादव हिचे आड आता आनीक एक म्हळ्यार फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला. चल्याक रेल्वेत नोकरी दिवपाच्या हायेस दाखोवन तशेंच महाराष्ट्रात जमीन खरेदी आणि दुकानां विकपाचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणे तब्बल 18 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक सोमनाथ पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेंत केल्या. ताचे भायर वैजकी उपचाराचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणे भांगर उखल्ला अशें अशोक पाणीग्रही हांणी कागाळेंत म्हणला. फाटल्या 2017 ते 2023 ह्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात फसवणुकीचो हो प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा. हे कागाळीची दखल घेवन दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हिचे आड IPCच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक सोनाली हरमलकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. मजगती दिवचलच्या 4 भयणींची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात प्रिया यादव हिका 3 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. ताचे पयलीं फाटल्या 3 नोव्हेंबर ह्या दिसा प्रिया यादव हिका कोल्हापूर वाठारांत अटक केले उपरांत लक्ष्मी दलवाई फसवणूक प्रकरणात दिवचलच्या न्यायालयांत तिका उबी केली तेन्ना न्यायालयान तिका 7 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रिया यादव हिने आनीकय कांय जाणांक तोपी घातिल्ल्याचें कळटा. तिच्या आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. तशी माहिती पुलीस खात्याच्या खास सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. आतां पळोवचें पडटलें प्रिया यादव हिच्या आड आनी कितले आनी कशा पद्दतीचे गुन्यांव नोंद जाता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवन तरणाट्याकडल्यान लाखांनी रुपया घेवपी रॅकेट गुन्यांव फाट्यान उक्ताडार हाडले. ह्या टोळयेंतल्या 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. बनावट प्रमाणपत्रांचो वापर करून सरकारी नोकरी मेळिल्ल्या व्यक्तींचे आस्पाव आसा. वायलेट खांडेपाल ऑफ ग्रेस एज्युकेशन ह्या बनावट संस्थे वतीन ही बनावट प्रमाणपत्रां दिताले. ही संस्था चलोवपी व्यक्तींचो पुलीस सोद घेतात. ह्या बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रा वरवीं जायत्या जाणांनी सरकारी तशेंच खाजगी आस्थापनांनी नोकरी मेळिल्ल्याचो प्रकार हे टोळये कडल्यान उक्ताडार आयला. अटक केल्ल्या दुबावितांत बिंदी रामकृष्ण परब, भावेश बाळकृष्ण हळदणकार, नीरज गावडे,
विष्णुदास भोमकार आणि यशवंत खोलकार हांचो आस्पाव आसा. दुबावीस शिक्षणीक वर्सा खातीर 10वी ते 12वीच्या बनावट प्रमाणपत्रा खातीर 25 ते 35 हजार रुपया आणि पदवी अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रा खातीर 55,000 ते 1.35 लाख रुपया शुल्क घेताले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध जाल्या उपरांत आता आयोजकांच्यो नदरो उत्तर गोंया कडेन लागून आसात. बुक माय शो वेबसायटीचेर जाल्यार सुवात जाहीर करून मोठी जायरातूय सुरू आसा. दुसरे वटेन धारगळे सनबर्न नाका म्हणून आमदारा सयत पेडणेचे लोक चाळवल्यात. सनबर्न दुसरे कडेन व्हरू ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दिल्या. ह्यान आदी सनबर्न आयोजकांनी हो महोत्सव दक्षिण गोंयांत आयोजीत करपाचे थारायले. मात दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच सगळ्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी सनबर्नाक खर विरोध केल्लो. ह्या विरोधाक लागून दक्षिणेत सनबर्न आयोजीत करचे बदला तो उत्तर गोंयांत करपाचे आयोजकांचो प्लॅन आसतलो. धारगळे सनबर्न जावपाची शक्यताय आसा. बुक माय शो वेबसायटीचेर ही सुवातूय दाखयल्या. ह्या प्रकाराक लागून आता पेडण्या बोवाळ पडला. आमदारा सयत थळाव्या लोकांनी धारगळे जावपी सनबर्नाक खर विरोध केला. सनबर्न महोत्सव धारगळे जाल्लो आमकां नाका, तेन्ना महोत्सवाची सुवात बदला ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकरान शिटकावणी दिल्या. जे पळय आयज सनबर्न रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरच नासली. कितें हो सनबर्न हांगा धारगळे जाता, तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय हो सनबर्न आसा तेका सनबर्नाक म्हजो सारको ठामपणे विरुद्ध आसा आनी हांव हे सनबर्ना वांगडा ना. जे पळय आयज तेंच्यांनी सनबर्न आमच्या धारगळेन जे आमच्या पेडण्यान ही संस्कृती आमची पेडण्याची न्हू, जे पळय आयज हे सनबर्न हाडटा ते तेंच्यांनी ते कोस्टल लायनीक हाडचो. जे पळय पयलीं आसलो तो स्टार्ट केल्लो जे आग्नेला तो कलांगूट केलो. कलांगूटसून तो अंजुना आतां इतले वर्सां जालो. अंजुनासून ते आतां धारगळे हाडटात. कोस्टल लायनीक तेजे अंजुनासून आतां तेंच्यांनी ते मांद्रा करचो. कित्याक हांगासर करचो न्हू, धारगळे हांगासर बीच ना, बीच लायनींग तेंच्यांनी करचें. एक चान्स दिवचो, मांद्र्यांकूय दिवचो, मांद्र्यांक हयसर करून घेवचो. तो म्हाका दिसता हे जे पळय आयज हांगासर धारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको ठामपणे विरुद्ध आसा आनी हांव धारगळेन ते करून दिवचो ना. कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा, हे डिसिजन घेतलेलें त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सनबर्न आनी धारगळे जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून. जेन्ना पळय सनबर्न तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सनबर्न बंद करून दाखयतलो. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसना सनबर्न ह्यो जावं शकता असो. कित्याक 2 रिजन्स आसा. एक तर इतली व्हडली जागा थंयसर अवेलेबल ना. दुसरें म्हणल्यार आमचे लोक आहात ते आमची संस्कृती आनी आमचे कल्चर मेंटेन करतात. आनी तुमी हालींच पयले आसतले दिपोत्सव आनी इतले फंक्शन करतात ते आमचे ओल्ड ट्रेडिशन आनी ओल्ड कल्चर आमी फुडें हाडटात. सो ते प्रमाणे आमी आमचें काम करप चालू आहा. आनी म्हाका दिसना आनी खंयच्याच भशेन सनबर्न ह्यो मांद्र्यान येवंक शकना. आतां हांव न्यूजाचेर कळ्ळें, म्हाका ट्वीट केला तेन्ना की धारगळी सनबर्न जाता. एक्चुअली म्हाकाच खबर ना कितें सनबर्न येता की ना. कित्याक पयलीं म्हटल्यार ती कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार आहा थंयसर तेची जबाबदारी आहा. अशें कितें येता करप ना करप तेचें डिसिजन आहा. तेणी डिसिजन घेवंक जाय. हांव पयलीं डायरेक्ट इंटरफियर जावंक शकना. पूण हे पेडणे तालुका तुवें सदांच म्हणलां आपूण पेडणे खातीर आसा म्हणून. आनी सदांच म्हटलां जेन्ना खंय इनजस्टीस रॉंग जाता आनी जेन्ना कोण मूव करना, कोण उलयना, कोण उगी बसता तेन्ना हांव इंटरफियर जातलो. आतां जर थंयसर कोणूय जर लिडर आनी कोणी हे जर लोकां वांगडा रावतात, सपोर्ट करतात, डेफिनेटली तो कोण काम करता ते करून. हांव इंटरफियर बसतो जावं शकना जो पर्यंत थंयसर लोकांक दिसता की बाबा अरे हांगासर इनजस्टीस आमकां जाय, मदत जाय, हेल्प जाय, डेफिनेटली हांव. आज तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें की सनबर्न म्हणटात ते धारगळीन खंय तरी येता, बरोबर. आतां आमी एक पंच मेंबर, आमकांच खबर ना, पंचायतीक खबर ना, पंच मेंबराक खबर ना, आमच्या ह्या भागाच्या आमदाराकय खबर ना. ह्या जर काय आसा ह्या आतां आमकां पंच मेंबराक आनी आमच्या लोकांक ह्या काळोखान धरून ह्या तुमी करतात ह्या बरोबर न्हू. ह्या जर असले जे आसत, आतां जर तुमी ते सनबर्न जर हयसर जर केले जाल्यार आदी पयलीं रस्ते आदी पयलीं सारके ना, बरोबर. हयसर ट्रॅफिक वाडटलो, ह्या वाडटलो, दळीमळी खबरी खूब आसत जातले हयसर, बरोबर. सो तेका लागून आमचो धारगळकारांचो लोकांचो म्हणतो तो ताका विरोध आसा. गोंयांत सनबर्न नाका म्हूण 30 पंचायतींनी सनबर्नाच्या विरोधात थाराव घेतला. अशें आसूनय सरकार सनबर्नाक परवानगी दिता. सरकाराक लोकांच्या मतांची कदर ना असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो. जर सरकारान धारगळे सनबर्न महोत्सवाक परवानगी दिवंक ना जाल्यार सुवात निश्चित जावचे पयलीं जायरात करप हो एक गुन्यांव आसा अशें पालेकराचें म्हणणें. पळय हांवें एक
तिकेट बूक केली. लास्ट टायम कंप्लेनूय केल्ली की आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तांणी एक क्लियर कट स्टेटमेंट केल्लो की गोंयान सनबर्न अजून आमी परमिशन दिवना. तेन्ना जर कोण तिकेट विकता आनी तिकेट जर कोण घेता जाल्यार तांणी कंप्लेन करची म्हणून गोवा पंजीम पुलीस स्टेशनार हांवें सनबर्ना अगेन्स्ट कंप्लेन केल्ली की म्हजे कडल्यान तांणी पयशे घेतल्या आनी तिकेटूय अजून धाडूना आनी तिकेट जागोय फायनलायज नासतना हे क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचे म्हणून अजून पर्यंत म्हाका पणजी पुलीस स्टेशना कडल्यान किंवा पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान ताचेर इन्क्वायरी करपाक आपोवना, जावं कंप्लेंटूय रजिस्टर करुना, कांय करुना. आज म्हाका एक मेसेज आयल्या फ्रॉम बुक माय शो. हांवें जेन्ना तिकेट बूक केल्ली की the venue for Sunburn Goa 2024 on 28th December 2024 at 2 p.m. is Dhargali Goa. म्हणजे गोंयान इतली स्कॅमां आसतनाय, गोंयान इतली स्कॅमां चलता आसतना सरकार हें कशें चलयता? आज सरकारान दारगळे तांकां परमिशन दिला हाचे बद्दल म्हाका दिसता क्लियर कट सरकारान स्टेटमेंट करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिनाची येरादारी करपी ट्रका पोंदा चिड्डुपापासून एक स्कूटर चालक नशिबान वाटावलो. हो प्रकार बुधवारा दनपारां सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर घडलो. पयलींच अनियंत्रीत मिनाची येरादारीक लागून नाराज आशिल्ले पिळगांवचे हे प्रकारा उपरांत आक्रमक जाले. उपरांत तांच्यांनी रस्त्याचेर देवून मिनाची येरादारी आडायली. 2 वरां परस चड वेळ मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. ट्रक अडवपी लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली. 2 वरां परस चड वेळ खनिज येरादारी आडयिल्ल्यान दोनूय वटेन ट्रकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. दिवचलचे वेदांता मायनिंगे वयल्यान सारमाना जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. मात SOP पाळी नासतना मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा. येरादारी करतना मिन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानच रस्त्याचेर धूळ पातळटा, ताका लागून त्रास सोंसचे पडटा. दुसरे वटेन सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर एकूच सुरक्षा रक्षक दवरिल्ल्यान ह्या जंक्शनाच्या अपघाताचो धोको वाडला अशी पिळगांवच्या लोकांची कागाळ आसा. 20 दिसां पयलीं मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक रस्त्याचेर देंविल्ले. मीन खाली करून येताना रातच्या 7:45 वरांचेर सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर लोकांनी कांय ट्रक आडयले. सुमार अर्दवर हे आंदोलन चल्ले. नेम पाळून मिनाची येरादारी केली ना जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी त्या वेळार दिल्ली. जी गजाल म्हटल्यार आतां 1:45च्या अंदाजार आमचो एक पिळगोचो भुरगो हांगासून वयतालो. ट्रक येयलो अकस्मात आनी तो जर एक असो म्हाका दिसता की असो इन्सिडंट घडोवंक नाका आसलो. जर आयज घडलेलो जाल्यार कितें जातलें असलें आमच्या गांवांत तें तुमी म्हाका सांगा. आमी हांकां आतां इतको टायमींग जालो, हांकां आमकां त्रास करपाची कंपनीक आमची कांयच मनान आमची इच्छा सुद्दां ना. पूण हेंच्यांनी न्हू हेंच्यो दिसान दीस न्हू कितें कितें हेंचे चुकी जायत आसता. लोक सरळ येवन आमकां जाप विचारता. पूण हेंचें कितें आसा हे सांगता हे ना ते ना म्हणून सदींच सांगता. पूण हेंचे आतां पळय हांगासर ते सांगता कितें 2 वॉचमॅन हांगा आसता म्हणटा, पूण खरो हांगा एकटोच आसता. 2-4 सायडीन हांगा आतां रोड आसा. एकटो खंय पर्यंत पळयतलो तुमी म्हाका सांगा. म्हणजे ते अजून SOP पाळिना. ना SOP कांयच पाळिना अजून पर्यंत SOP पाळूंकूच ना तेंच्यांनी. हे ना ते ना म्हणून सदींच सांगता आमकां ते. पूण कितें लोकांक त्रास जाता. टायम बरो म्हणून तो वाटावलो. टायम बरो म्हणून आयज तेजें नशीब बरें असलें म्हणून ताका कांय जावंक ना. खंयसरलो तो? हांगा पिळगांवचो. आता ते ऑफिसर ते कितें सांगता? ऑफिसर सांगता आमी म्हणटा ते SOP आधी तुमची फॉलोअप करता म्हणटा. हांवें तांकां सांगलें तुमी सदींच तशें सांगता न्हू, जो पर्यंत SOP सारकी जायना तो पर्यंत तुमी काम चालू करूं नाका, बंद करा. तुम्ही आता करून दिवचे ना चालू? आता तांकां सांगला न्हू करूंक दिवची ना आमी. लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार आमी म्हणून कितके हेची वाट पळोवपाची आनी. आता 1 म्हयनो म्हणटा पर्यंत 3 म्हयने सोंपाचे सोदी तेंचे हेच चालू आसा हांगा. टायम लागना. तो धुल्लो जो वयता सकयल पळय न्हू लोकांची अशी पळोवपाची दशा ना. ती भाजी सुद्दां लोकांनी घातल्या न्हू खावपाक स्वताक लागून. आयज ती भाजी न्हू खणून उडोवपाची परिस्थिती येयल्या. त्या लोकांनी आतां फुडें कशें दीस काडपाचे म्हाका कळना. आनी 4च्या अंदाजाक जर हांगासर तुमी येयशा न्हू धुल्लो दोनूय सायडीन सांगता ते आमी उदक मारता म्हणून सांगता, पूण उदक ते मारिना. धुल्लोसो खूब वयता आनी उदीक मारता म्हणून जेन्ना आमी येवन हांगा सांगता तुमी उदीक मारिना म्हणून सांगता ते मारता म्हणटा, फोडिंगपणा उलयता. पूण ते उदक मारिना. ते कामाक हांगा आसता भुरगे सायडीक वचोन बसता. कामाक वयतालो ड्युटी घातलो हांगा पावलो ते जंक्शन हांगा जाल्यार सेक्युरिटी ताका सांगता चल चल म्हणून हांगा पावलो. हांगा पावून ब्रेक मारलो पळय हांवें मारलो तेणी हांगा गाडी आपली उबी केल्या तुमी पळोवंक शकता. जेन्ना तेणी हांवें ताका विचारलें पळय तेन्ना तेणी ऑटोमॅटीक फाटी घेतली आनी मागीर म्हणलो आपूण पळोवंकूच ना. सेक्युरिटीन म्हणलो आपणाक चल 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 म्हणून सांगलें म्हणलो. अशें तांकां दोनांक बी अशें दोना पयलींच गाडी भायर काडलेली तेणी. दोना पयलीं दोना उपरांत काडूंक जाय. एक्चुली 1 ते 2 थंयसर बंद, दोना उपरांत चालू करपाचें.
ह्या जंक्शनाचेर आनी एक्सिडेंट जाला अशें इन्सिडंट जाले आसतले पण अशें हें ना कितें मेजर असो ना पूण एक्सिडेंट अशें जाले आडयल्या गाडयो अशें हें तें तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुचेले कोमनीदाद जमनीचेर घरां बांदपाक परवानगी दिवपी कोमनीदाद अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय जातली. तशेंच बेकायदेशीर घरां बांदप्याकूय न्यायालया कडल्यान कसलीच थाकाय मेळची ना अशें ॲडव्होकेट जनरल देवीद मंगळारा प्रशासनान कुचेलीची बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केली. कांय घरां मोडून उडयल्या. See, in this petition where those illegal construction were permitted by the Comunidad in the government property, the High Court has not granted any relief. In fact, the petitions have been withdrawn by the petitioner. These 4 people or 5 people have been permitted to vacate their premises and remove their premises by themselves within a period of 6 weeks. So that their undertaking is recorded by the High Court saying that they will themselves remove the structure. As far as Comunidad office bearers are concerned who have done this illegality and this fraud is committed by the Comunidad office bearers, against them criminal action will be taken. Those who have done this act will be liable criminally as well as civilly. Civil action as well as criminal action will be taken against these office bearers. The High Court has recorded that and High Court has disposed of this petition. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट जाल्ली आसात. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेवेल्या दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्या. पुलीस रात दीस वाहनांची तपासणी करतात. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सध्या सुरक्षा यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी सीमेचेर दोडामार्ग वाठारात सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. दोडामार्ग वाठारात पुलीस, एक्सायज आनी RTOचे तपासणी नाके आसात. तिनूय नाक्यांचेर सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ली आसा. पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा दोडामार्ग वाठारात एका कॅनलात दडोवन दवरिल्ल्यो 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो पुलिसेक धरपाक येस आयिल्ले. ताचे उपरांत पुलीस यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. तपासणी नाक्याचेर दर एका वाहनाची कडकपणान तपासणी करतात. ह्या तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. रात दीस पुलिसांची गस्त चालू आसा. 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातलें. ताका लागून गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात सोऱ्याची तस्करी जावंक शकता असो एक अदमास आसा. ते खातीर दोडामार्ग तपासणी नाक्यांचेर सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दोडामार्ग चेकपोस्टा वयल्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.